नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू जस्ट कॅज्युअल विथ सूरज नांद्रेकर once again. We are here in Ambeli and we have with us the Veli MLA Cruz Silva. We are going to talk to him about the elections, the alliances and the cash for job scam and the arrest or summons what the Aam Aadmi Party has been receiving of late in state. Cruz Bab, येवकार तुमकां आमच्या कार्यावळीत. पयलो म्हटल्यार आमी पयले की आम आदमी लिडराचेर बाब संजय सिंगाचेर सीएमाचे मिसेसीन एक डिफॉर्मेशन केस फायल केला 100 crore. वॉट डू यू हॅव टू से अबाउट इट? सी डिफॉर्मेशन केस फायल केला तो इश्यू स्टार्ट केल्लो आमचो फॉर्मर गव्हर्नरान सत्यपाल मालिकान. सो तेणें इश्यू बेज ऑन दॅट तेणें स्टेटमेंट केल्लो आहा की तेजी बायल इनवॉल्ड आहा म्हण. सो तेणें केलो ना तो, आमी केलो ना ते बेज ऑन आमी कितें म्हणटा तेजेर तेणें स्टेटमेंट केलो तेन्ना इन्क्वायरी जालो ना ती. सो तेजेर तेणें आतां डिफॉर्मेशन केस केला संजय सिंगाचे. ते प्रेस कॉन्फरन्स घेतले ते सड्याल्ली. पूण द थिंग इज आतां तूं म्हणटा सत्यपाल मालिकान म्हटलां ते, पूण दॅट डे वेन्झी वेंट टू दिल्ली, युअर MLA, and he said that he has informed the leaders. Was this press conference or whatever the allegations made were based on those inputs from Venzi? No, Venzi केलो ना न्हू. सो ते साकूय हेका दिल्ली हांव ना ते दिसा प्रेस कॉन्फरन्सार. सो ते कोणा मेळ्ळे ते दिसा हांवूय नोको ते कित्याक इन्फॉर्मेशन म्हाकाय तें फूल इन्फॉर्मेशन ना. कित्याक ते संजय सिंगा मेळपाक प्रेस कॉन्फरन्स आसले. सो आनी कोणा मेळ्ळे ते म्हाकाय खबर ना. सो मेन इश्यू तो आहा तो बेज ऑन दॅट फॉर्मर गव्हर्नराचे तेणें स्टेटमेंट केलो तेजेर ते बेज आहा. No, but the former governor had made the statements about 2 years ago. आता सध्या इन हाउ डिड दॅट स्टेटमेंट कम नाव? आतां कितें जालां तो सद्या जॉब फॉर स्कॅम आतां मेजर जाल्लो आहा आनी जायतीं एरेस्टूय जाल्लीं आहा. एरेस्ट जाल्लीं आहा पूण तेजे मुखार ती केस गेलो ना. कोण बारीक कोण आहा तेंगे एरेस्ट जाल्लीं आहा. तें इन्वेस्टिगेशन चलता. सो आतां डायरेक्ट लिंक फायंड आवट गोवोरमेंटान करपाक जाय. खंयसर ते कोणूय जाल्यार ते मास्टर मायंड आसतलोच वयर कॉन्टेक्टां. हे बारीक आहाय ते कांय फुली रिस्पॉन्सिबल आसपा ना तेंचे फाटल्यान आनी कोण आसतले. सो आमी तेणें इन्वेस्टिगेशन मागताले. तें सारकें कन्क्लुजन जावपाक जाय ते कोणा लिंक आहा ते. क्रूज बाब, ऑफ लेट आमी हालीं पळयलां की BJP हॅज बिकम मोर अग्रेसीव अगेन्स्ट द आम आदमी पार्टी. तूं पळयत जाल्यार आतां हो संजय सिंगाचो इश्यू जालो 100 crore डिफॉर्मेशन. आफ्टर दॅट आतां हो अमित पालेकर आपाचो गोवा प्रेजिडेंट, ताका समन्स काडल्या इन दॅट सुलेमान केस. हाऊ डू यू सी दीस? सी मेजर एक्सपोज आतां अमितान आमच्या केला ते मेजर आमी आम आदमी तांकां गोवोरमेंटाक एक्सपोज करताय. सो देखून तांकां आतां कितें जाल्यार ते जाणात आतां मेन ऑपोजिशन आमचो पार्टी आहा ती कोण लिडर एक्सपोज करता ते आम आदमी पार्टी. ताका लागून ते आतां आमचे लिडरांचे आतां मंडे ताका हेका आपयला, अमिताकूय ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार आपयला. कित्याक ते सुलेमानाक ते एक व्हिडियो लागून. सो जे कोण इनवॉल्ड आहाय तांकां आजून आपयलो न्हय, पूण कोण एक्सपोज केला ताका आपयलो. सो आतां आमी कंटिन्युअस BJPक एक्सपोज करीत आहात आनी करीत आहा म्हणजे आमचे ते सगळ्यांचेर प्रेशर घालीत आहा. ओके, बट डोंट यू थिंक हो इश्यू जालो आमचो सुलेमान इश्यू. ह्या सुलेमान इश्यूआन वाय डीड द आम आदमी पार्टी गो टू काँग्रेस वायस प्रेजिडेंट आनी तुमी स्वता कित्याक एक्सपोज केलो ना तो? तेसा कितें जालें, अमित आमचो भायर वचपा आहलो, तो फ्लायटान आसलो. सो तो तेजो फ्रेंड सुनील, सो तो कॉन्टेक्टान आहलो तेजे. सो तेणें तेका तो हाडपा तेणें ताका धाडलो. सो तेजे फाटल्यान अमितानी कॉन्टेक्ट केलें अशें जाल्लें आहा. बट ही कुड हॅव इजिली कॉल्ड यू ऑर वेन्झी एंड टोल्ड यू टू डू दिस. तो दोगोय फ्रेंड हे. सो तेगे घरा कडेन गेला म्हण सांगता तो कलेक्ट करपाक. सो तेणें तो दिल्लें ती. सो तेणें मागीर आमकांय सांगलें, आमकां कॉनकॉलाचेर सांगलें अशें जालां. सगळें इन्फॉर्मेशन आमकां दिल्लें तेणें. तें आतां मुखेल आतां एक्सपोज जातलें म्हणून ताका एक पेन ड्रायव्ह दिलो आहा सुलेमानाचें. सो तेजे फाटल्यान रोखडें ते सुनिलांनी एक्सपोज केला ते.
So basically, you're saying that BJP is playing vindictive politics and कित्याक ते BJP एक्सपोज जायत आहे तेजे स्कॅम्स आतां जाण लँड स्कॅम आहे आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅम्स आहे ह्यो स्कॅम सोगटे येत आहा तेंच्यो सो ते आतां कित्याक प्रेशर हाडटा इतली स्कॅमा म्हणटा तुम्ही why the opposition is still not been able to give concrete proof in this matter? कॉन्क्रीट प्रूफ म्हणल्यार कितें आतां कॅश फॉर जॉब आमी जायते फावटी एज्युकेशन आमी लोकांक एपील केल्लें आहा कोणाक दिला ते आमकां दियात म्हणून सो तेय आतां लोक भिता कित्याक तेंचेर इन्वेस्टिगेशन जायत म्हणून डायरेक्ट आमचे बरें डायरेक्ट येयनाय सो आमी एपील केल्लें आहा लोकांक भुरग्यांक एपील केल्लें कोणा कडेन घेयल्यात तुमी कोणाक दिल्यात कोण पयशे दिवपा जाल्यार आमकां येवन सांगात म्हणून पूण ते आतां तेय भितात गोवोरमेंटाक तेंचेर केस जायत म्हणून तेंचेर इन्क्वायरी जायत म्हणून इतले तर तुम्ही म्हणटा BJP इज सिलेक्टिवली टार्गेटींग ऑपोजिशन लिडर्स जाल्यार आजून पासून आमकां गोंयांत ऑपोजिशन पार्टीज अशी युनायटेड कशी कित्याक दिसना आनी ते जालें ते आतां युनायटेड जावपा जाय कित्याक आतां सगळे पार्टी सेपरेट एज्युकेशन आमी फक्त पळयता ड्युरींग असेंब्लीचे एक 4 दीस रावता युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा वांगडा प्रेस कॉन्फरन्स घेता पळयत जाल्यार थंय वेन्सी सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स घेता युरी सेपरेट घेता मागीर आनी कोण वांगडा घेवंक लागलो फाटी सगळे MLA सगळे एकठांय जावन प्रेस कॉन्फरन्स घेतला ती जाली तेजे मागीर पूण सांजे परत तूं आनी वेन्सी सेपरेट घेता विरेश सेपरेट घेता मागीर विजय सेपरेट घेता ते विजयान गेल्ले ते दिसा 2 जाण आसूना त्या दिसा आमी 4 जाण आसले बाकीचे गोंय आसूना म्हणून ते मेळोना पूण कित्याक ऑपोजिशन वांगडा कित्याक येना अजून वॉट इज द रिजन येवपाक जाय पूण आतां कितें सगळे काँग्रेस आपल्या फुडारा चिंता आसतले ते सेपरेट वयतात आतां आम आदमी सेपरेट आमचें चालूच आहा कितें बारीक एज्युकेशन करपाचें प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें एक्सपोज करपाचें चालू आहा पूण येवपाक जाय जशें इंडिया एलायन्स MP इलेक्शनान जाल्लें तशें करून एकठांय जावन जाल्यार गोवोरमेंटार आनी प्रेशर येवपाक शकता पण इंडिया एलायन्स तूं म्हणटा पण इंडिया एलायन्स इज सडनली इटसेल्फ इज इन बॅड शेप बिकॉज आतां तुमी म्हणटा आतां दिल्ली इलेक्शनाक आम आदमी पार्टी इटसेल्फ इज सेइंग दॅट देर विल बी नो अलायन्स ओके सिमिलर वाय शूड देर बी अलायन्स इन गोवा सी अशें कितें वेस्ट बेंगॉलाकूय जाल्लें वेस्ट बेंगॉलाकूय ते ममता बॅनर्जी कॉन्फिडंट आसली ती जिखली आतां दिल्ली आमचे पयले लास्ट हेज्या पयले टर्मार 67 सीट्स ह्या इलेक्शनाक 63 सीट्स सो थिंगा काँग्रेसाक कोण आसूंक ना MLA सो MLA म्हणून थिंगा विथआउट एलायन्स तेमी डिक्लेअर केलो सद्या सो हरियाणा एलायन्स काँग्रेसान केलो ना 3 सीटां मागलेली 3 दिवं नाय मागीर रिजल्ट कितें जालो हरियाणा काँग्रेस मागीर पिड्यार जाले इन गोवा काँग्रेस तुम्ही सगळे जर आता साऊथ गोवा इलेक्शन वांगडा लढले आणि यू वर सक्सेसफुल अँड बिकॉज ऑफ युअर सपोर्ट साऊथ गोवा MP वॉज इलेक्टेड बट नाव काँग्रेस इज सेइंग दॅट वेली आणि बेनावली ते लढतले म्हणून सी लास्ट MP इलेक्शनाक कितें जालें एक वेव जाली लोकांक जाय आसलें सगळे पार्टी एकठांय जावन BJP डिफीट जावपाक सो आमी लोकांचें सेंटिमेंट कितें आसलें तें आयकलें नाजाल्यार आमचो कॅन्डिडेट रेडी आसलो साऊथ गोवा सो लोकांक जाय म्हणून सगळे एकठांय जाले आनी आमी फूल सपोर्ट केलो वेन्झिनींग केलो आमी केलो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय तितले आमी मिटींग इंडिविज्युअली आमी मिटींग घेतल्यो आनी हायस्ट लीड आमी वेल्ली आनी बेनावली दिले सो तेका लागून आतां अरावंड 13+ कितें तो जिखलो काँग्रेसाचो सो ते डिफिकल्ट जातालें न्हू डिफिकल्ट जातालें 13,000+ इतलेच वोटान जिखला तो सो आमी तेन्ना सगळे पार्टी एकठांय जाली लोक भायर आयिल्लो लोकांनी काम केलें खूद लोकांनी येयलो म्हण ते जिखलो सो ते भाशेन आतां आजून पासून लोकांक जाय म्हणजे BJPक डिफीट करपाक जाय BJP डिफीट करता जाल्यार सगळे ऑपोजिशन एकठांय आसपाक जाय म्हणजे लोकांचें ओपिनियन आहा थँक्यू क्रूज बाब फॉर गिविंग अस युअर प्रेशियस टायम thank you once again. Wish you all the best and Merry Christmas. Merry Christmas to you. Compliments of the season to you. Thank you.